लोकशाय रे बाबा लोकशाय केव्हा लोकशाय जशी पेदरुल्या पाटात लागली गाय केव्हा लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाय अमृत्याच्या घराकडेन नळाक उदक ना ते आता गावातल्यान बऱ्याच पयस आशिल्ल्या झरीर कपडे उमळपाक भायर सरला. आयज येवटेनशे गो कपडे दिवं नळाक उदीक ना न्ही गो देखून येवचें पडलें हांगा. इतले पयसून बालदी घेवन लुकटां धुवन निवळ करची पडटा न्ही गो. नळाक उदीक ना जाल्यार कितें जालें झोरीक तरी आसा न्हू. नाका जाले गो बाय हांगा येता म्हणसर. आता तुका पोटीन इतले पयस उरलो तूं गाय. हय तर आता तू कशी येतली. आता तुजो दोस्तू बाप. ओ अमृत्या तू आज हांगासर गो झरीर. हांव गेलो तुका घरा कडेन सोदपाक. थंय शाण्यान सांगलें ते आज देवळानूय वचना झरीर गेला म्हणून हांव आयलो तुका हांगा पळोवपाक. अरे आयज नळाक उदीक ना न्हू रे देखून हिंगा येवचें पडलें. लुकटां धुवन निवळ करूंक जाय न्हू रे. नळाक उदक ना जाल्यार कितें जाता झोरीक तरी आसा न्हू रे. आगो अमृत्या आनी थोड्या तेंपान तुका हें झरीचें उदक मेळचें ना. आतां जो पर्यंत हें झरीचें उदक तुका मेळटा न्हू तें वापरून घे कळ्ळें मुगो. कित्याक तर झोरीचें उदक मेळचें ना. आमकां तर वर्सान वर्स पावस पडटा मरे मागीर झोरीचें उदक कित्याक मेळचें ना. अशें सांगता तुका कित्याक मेळचें ना तें. तो म्हणसर ही बाटली हांवें हाडल्या पळय ती मागीर भरपाक याद कर आं. दिता तुका बरोवन व्हरता हांव पिवपाक. म्हाका एक सांग हें झरीक पळय उदक येता तें खंयच्यान येता. आमचे जे दोंगर तळपां आसात दोंगराचेर थंय पाजर फुट्टा थंय झरे आसतात आनी ते व्हांवत व्हांवत आमच्या गांवांतल्या ह्या झऱ्यांसून आमकां मेळटा. मागीर ते कित्याक बंद जातले तर. आगो आतां तूं नकळो सगळे कडेन कारखाने जातात फॅक्टरी जातात आनी त्या फॅक्टरीक उदक पावना म्हणून ते मागीर कितें करतात जमनीन बोरवेल मारतात. ते बोरवेली मारतकूच हे पळय दोंगरा वयले झरे आसा ते सगळे व्हांवून त्या बोरवेलीच्या झऱ्याक वाडटात. अशें जर जायत रावलें जाल्यार आमच्या ह्या झऱ्याक आनी उदक खंयचें येतलें. मागीर आमचे सरकार कितें करता तर आमी सगळ्यांनी वचून आमच्या आमदारा कडेन कंप्लेन करूंक जाय. आमदारा कडेन कंप्लेन करूंक जाय. आगो तांकां परमिशनूच सरकार दिता फॅक्टरी घालपाक. कंप्लेन आनी कोणा कडेन करतले. मागीर सगळ्यांनी कोर्टान वचचें. कोर्टान वचपाक जाय सांगपाक सोंपें. कोर्टान वचपाक पयसो लागता टायम लागता आनी सगळ्यान चड म्हळ्यार बरो आदवोगादूय मेळपाक जाय. हें सगळें जायना कोणाक फावता. दोस्त तू आप्पा तू कितलो हुशार मरे. तू कितें तरी कर मरे. आमची झाडां पेडां झोरी भाटां बेसां सगळ्यांची आमी जतनाय करूंक जाय. देखून आमी कितें तरी करूंक जाय. अशें म्हणटा हा पळोवया. तुवें आतां म्हणलांच न्हू पयसो आसत आनी वेळ आसत जाल्यार कोर्टान आमी या. कोर्टान गेल्यार मुगो खुबश्यो गजाली जावंक शकता. कसल्यो त्यो. आमचो शाणू सांगो कोर्टान खंय कितले केन्नाच्यान खंय कसले कसले केसी खंय तश्योच पडून आसात. कोर्टांतल्यान खंय कोणाकूच न्याय मेळना. ना हें तुजें सारकें न्हय. तुका एक खबर आसा पयर कांय सरकारी अधिकाऱ्यांनी वास्कोत दुकानां बांदिल्लीं ती मोडपाक लायल्या. हय ताजेर तुवें कितें आयकलां. ना कितें आसता न्हू मुगो दर्याची जी ल्हारां आसता थंयसून 200 मिटर मेरेन कांयच बांदपाक मेळना. पूण एका सरकारी कंपनीन थंय कांय दुकानां बांदलीं. म्हणटकूच कोर्टाक जेन्ना कळ्ळें हें कोर्टान ती दुकानां मोडपाक लायल्या. आनी ताजे भायर ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही बांदपाची परवानगी दिल्ली न्हू तांकां 10 लाख रुपया दंड दिलो मुगो. आनी तो 10 लाख रुपयाचो दंड 3 म्हयन्या भितर घ्या म्हणला पडतो गव्हर्मेंटा कडेन. आब्बा बरो मुगो कोर्ट. दोतू आप्पा म्हाका एक सांग मिनिस्टरान सांगल्या बगर सरकारी नोकर खंय कांयच करिना अशें तूं फाटल्या दिसांनी म्हणनासलो रे. मागीर कोर्टान मिनिस्टरान कशें सोडलें तर. आगो हे मिनिस्टर खूब शाणे ते कशेंच सांपडपाचे नात. तांकां पकडून काय तिरीप ना रे. तिरीप ना कित्याक तिरीपी खूब आसा.
एक करूं येता मिनिस्टराक सरळ सांगपाचें तूं कितें सांगता पळय ऑर्डर ती मातशी बरोवन दी तोंडान सांगू नाका म्हणून. हे मात तुझे दोतू आपण नाका असलेलेच आ. ऑर्डोनार रावपी मिनिस्टराची बायल सद्दीन नुस्तें हाडूंक तांबड्या दिव्याच्या गाडयेन बसून बाजाराक वयता. तिगेलो पूत तांबड्या दिव्याच्या गाडयेन बसून इश्कोलाक वयता. आमचो शाणू म्हणो हे सगळें चलता पळय ते कायद्यार म्हणून बाजाराक वचून म्हणून नुस्तें हाडूं येता रे गाडयेन सरकारी. आगो तुजो पॉयंट कितें तूं त्या झरीच्या उदका भशेन व्हांवत चल्ला मुगो. अरे बाबा माझो पॉइंट असो म्हज्या बायलेक नुस्तें हाडूंक बाजारान व्हर अशें तो मिनिस्टर कसो बरोवन दितलो आनी मागीर ड्रायव्हरान सांगलें आपूण व्हरिना म्हणून जाल्यार तेजी नोकरी वचची ना रे. बरेंच हुशार मुगो तूं हा तकली म्हणून बरी चल मागीर हे मात तुजें सारकें. सरकारी नोकरेन रावपाक मनीस खंय कितेंय करीना हे मात तुजें सारकें. पूण मरे दोत्तू आप्पा आमी कितेंय तरी करूंक जाय. ह्या मरे मिनिस्टरांक बुद्ध शिकोवंकूच जाय. आगो बुद्ध शिकोवपाक आमी गोंयकार फाटी नात. आमी खूब कितें कितें करता. आतां पळय हे मंत्री आमदार सरपंच हे जे आसात पळय ते मुगो भायल्या लोकांक चड पयशे घेवन जागे दितात. कळ्ळें? पंचायतीच्यो ग्रामसभा असतात तेन्ना जावं बाकीच्यो बिगर सरकारी संस्था आसात न्हू त्यो हांकां सारक्यो जोडटात सोडिनात. प्रत्येक ग्रामसभेक थाराव पास जातात भासाभास करतकूच थाराव पास जातात आनी हांकां आतां कितेंच करूंक मेळचें ना. हांकां आतां बुद्ध शिकयतलेच. तूं नकळो ह्यो ल्हान ल्हान हांगा गोंयांतल्यो फॅक्टरी बी बंद करपाक लायता ते लायतात. आगो दिल्लीक व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक जे पळय परवानग्यो मेळयल्यो त्यो सुद्दां गोंयकारांनी नाका म्हणूंक लायल्यो ना. म्हणटकीच आतां कितें करतले रे. शाणो म्हणी शिरीगांव करमण्या आनी खुबश्या गांवांनी खंय बोवाळ चल्ला. म्हाका दिसलो मरे दोत्तू आप्पा हो फेस्ताचो बोवाळ म्हणून. फेस्त न्हू गो तें ख्यास्त. ज्या लोकांक पयशे दिल्यात त्या लोकांक आतां गांवचे लोक बूथ शिकयतात. हो बोवाळ फक्त शिरदोना आनी करमण्यात जावंक ना तर फातराडे वेर्णा आनी कितल्याशाच जागांनी जाला. शेनार भाटी सुद्दां हालीं जाला बोवाळ. कळ्ळें मुगो. दोत्तू आप्पा फाटी असलो बोवाळ केरी बी जाल्लो न्हू रे. हय गो बाय केरीच न्हय फक्त तर वेर्णा लोटले सांकवाळ अशे कितल्याशाच जाग्यार आमकां हे SEZ प्रकल्प नाका म्हणून लोकांनी बोवाळ केलो. पूण एक सांग म्हाका दोत्तू आप्पा आमच्या गांवांनी आनी शारांनी जर आनीक फॅक्टरी आयल्यो ना जाल्यार आमची नातरां गोत्रां कित्याक खातली रे. ती पोट भरपाक खंय काम करतली रे. आगो तशें नाका कोण म्हणटा. लोक कितें म्हणटा कितें करतात पळय ते सारकें करात. आमकां विचारून करात. आमच्या फुडाराचो गोबोर करूं नाकात. भायल्या लोकांनी फॅक्टरी घाल्यार खंय त्या आमच्या भुरग्यांक कामाक दवरिनात असो शाणू म्हणटालो. ती गजाल खरी रे दोत्तू आप्पा. तशी थोडी खरी तशी थोडी खरी ना. आगो जालां कितें जर काम दिवपी कंपनी आसा तांकां उण्या पयशांनी काम करपी मनीस मेळटा जाल्यार चड पगार मागप्यांक कित्याक काम दितले ते सांग पळोवया. जालां कितें आमचे गोंयकार पयशे चड मागतात भायले लोक येतात आनी उण्या पयशांनी कामाक लागतात. म्हणटकूच जितल्यो पळय फॅक्टरी आयल्या तातूंत भायलो लोक चड गोंयकार उणे. आपूण उण्या पगाराची नोकरी करूंक तयार आसा तरी सुद्दां तेंच्यांनी आपल्याक नोकरेक ठेयले ना अशें ते गोणुले ममता सांगी. ही गजाल खरी रे. ना ताचें कितें जालां मुगो हांवें ती सगळी खबर काडली. हें पळय ममता आसा ते इंटरव्यूक गेल्ले तेन्ना कितें विचारूंक लागलें खंय जाणा मुगो. चवथीक कितल्यो सुटयो आसतल्यो नाताळांक सुटयो दितल्यो वो ना जात्रा काले आसता तेन्ना आपल्या घरा रावूंक मेळटलें काय ना. म्हणटूच इंटरव्यू घेवपी आसता पळय तांच्यांनी पळयलें हे सगळ्यो सुटयोच सोदता. पूण तांच्यांनी सांगलें आगो बाय तूं 12 म्हयने घराच राव सुशेगाद. पूण दोत्तू आप्पा म्हाका एक सांग सुटयो मागले म्हणून कितें जाता रे. कांय जायना गो. पूण सदांच कितें आसता जेन्ना तूं काम सोदूंक वता न्हू तेन्ना काम कसलें कशें करूंक जाय हें पयलीं जाणून घेवंक जाय आनी मागीर सुटयांचें विचारप न्हू. आनी एक गजाल जाणा तूं कसली. आगो तो आमचो बसत्याव ना ताचो भाव पिटर गो. पिटर तो मिनिस्टराचो ड्रायव्हर ना बसत्याव. वय तांकां कोण वळखना ते बरे जोडटात म्हणून आयकलां. पिटर कांय जोडिना गो. त्या पिटराचीच तुका गजाल सांगतालो.